24 hours apology. सोड रे 24 hours आहा मरे आतां हांव बजेटाचेर उलयलां ताजें डायल्यूट करपाक तो आतां एनाउन्समेंट जालो तो सकाळीं करूं आसलो एनाउन्समेंट आतां बजेट म्हणटा तो एक बोमाडो बजेट म्हणटा गोंयच्या लोकांचेर एक फ्रॉड तातूंत एक पेज पसून मिसींग आहा GSDP फिगर्स ऑफ द लास्ट इयर हें हांवें क्लियर कट एक्सपोज केल्लें आहा तें आतां एक्सपोज केल्लो प्रश्न डायवर्ट करून तुवें म्हाका विचारप कितें एक दिसाची अपॉलॉजी ही अपॉलॉजी एक दीस आहा मरे डायवर्ट करपा खातीर 100% डायवर्ट करपाक केल्लें आहा बट डिसिजन ऑफ द स्पीकर इज फायनल दॅट एक सेक्शन आहा रुल्स ऑफ प्रोसिजर ताजें डिसिजन फायनल आहा अशें म्हणून म्हज्यान ताजेर खूब उलोवं येता की इट हॅज नॉट बीन व्हेरीफायड सोड तें मागीर फाल्यां लेट इज नाव फोकस ओनली ऑन द बजेट इज अ फ्रॉड. It is not about any roadmap for Goa. It is a roadmap for Goa's elections. That's all. It is a budget which can be proven through numbers supplied by their own departments. एक फायनान्स एक भशेन म्हणटा प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स दुसऱ्या भशेन म्हणटा इकॉनॉमीक सर्वे आनी ताजे भितर जर तुवें चॅक केलें जाल्यार वर्साक तुका 8,000 ते 9,000 कोटीचें डिफरन्स येता सो हाजेर क्लियर कट हें बजेट म्हणटा तो बोमाडो जो बोमाडो फक्त भायल्यान बरो दिसता पूण एक दीस तो फुटपाचोच तो फुट्टलो केन्ना आतां 35,000 कोटी रीण जाल्लें आहा सो आमी रीण काडून सण करतात असलो हो सरकार आमचे फुडले पिळगेक आमच्या भुरग्यांक आनी तांचे आमच्या नातरांक हें सगळें फारीक करचें पडटलें हो इतलो म्हारग पडटा सरकार आतां ते डायवर्ट करपा खातीर तो क्रिटिसिजम तो कितें आहा उबो रावन हें करूंक जाता न्ही फिगर्स तुज्यान कॉन्टेस्ट करूं येता ते करूंक ना कित्याक हांचे कडेन फिगरूच ना हांचे ओन डिपार्टमेंट तांकां एक्सपोज करता प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट मंत्री कोण मुखेलमंत्री फायनान्साचो मंत्री कोण मुखेलमंत्री इकॉनॉमीक सर्वे कोणें दिल्या प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्सान दिल्या फायनान्सान कितें दिलां बजेट दिलां फिगर दुसरीच आहा हें आज मेरेन बरे भशेन कोंकणीन लोकांक समजता ते कोंकणीन म्हाका दिसता हावजान दुसरें कोणें हें एक्सप्लेन करूंक ना हांवें केलां म्हणटकच तें टायमींग तांणी दिसतूच केलां की हें कितें व्हडलें केल्ले भशेन सर नीती आयोगान सुद्दां फ्लॅग केलो तुमी सांगलें डेट आसा गोंयच्या गव्हर्मेंटाचें इतलेंच न्ही एक नॉन पार्टिजन स्टडी ग्रुप्स जे आसात जे आमचे सगळे आमदारांक मेळटा तांची सिनॉप्सीस जी आहा ती पसून तुका हांव दाखयतां फाल्यां सकाळीं उलोवया तेजेर तांणी सिनॉप्सीस जी कितें केल्या ऑन एवरीथींग वीच इज मच मोर ग्रेव दॅन वॉट आय एम सेईंग हें सगळें एक्सपोज जाता हें एक्सपोज जावपाक जायना वो तें डायल्यूट करूंक जाय म्हणून हो एनाउन्समेंट जाल्लो सभापतीचो हांव कदर करतां सभाघराचें हांव कदर करतां तें कितें दिवंक जाय तें रिप्लाय हांव विदीन द लॉ कन्फायन्स ऑफ द लॉ आय वील स्पिकरान अपॉलॉजी मागची म्हणून हांवें ते 24 वरां 24 वरां जावंक ना न्ही 24 वरां जावं मात कशें कितें आसतलें तुमचें तें पळोवया मरे 24 तूं पयलीं बजेटाचें उलय मरे तुकाय बजेटाचें पडूंक ना आनी हांवें स्पेसिफिकली मिडियाक सांगिल्लें आहा की तुमकां एडवर्टिजमेंट मेळटा म्हणून ओगीच धुरंदर घालनाकात म्हणून उतरां ती धुरंदर कांय ना तें फ्रॉड म्हणून हें बजेट कळ्ळें तुका न्ही सो 24 वरां दिल्या 24 वरांचे भितर तें हांव कितें सांगपाचें आहा तें सांगतां पुणून आतां बजेट स्पीच जी म्हजी जाल्या ती तुका वायट दिसली जाल्यार वायट म्हणून कशी ती म्हाका सांग बरी दिसली जाल्यार बरी कशी ती सांग आनी ताजेर म्हाका प्रश्न विचार हांव ताजेर उत्तर दितां तुम्ही इतलो स्टडी करता बजेटाचेर तुमी इतलो स्टडी करता पूण तेजेर हे जे आमी पळयता की ब्युरोक्रेट्स आसा तांची तेजेर स्टडी आसना काय अशें दिसता काय कारण आतां हें म्हज्यान म्हाका समजुकायच मेळना कितें तें तो बोमाडो कित्याक म्हणटा हांव बोमाडो फुगो घालता तो आनी बारें घालून वयर धाडटा पूण तो फुट्टात न्ही रे तो फुटूंकूच जाय तो बोमाडो हो कितें आहा हांगा वारें जें घालां तें अशें घालां की दुसऱ्या सायडींतल्यान भायर सरता तो बोमाडो पसून जावपाक पावना कित्याक हांचेच डिपार्टमेंट हांकां एक्सपोज करता मागीर तांणी अशें केल्लें आहा की इवन 16th फायनान्स कमिशनान जे पयशे तांकां आयल्या ते संविधान तांकां प्रोटेक्ट करता ते कोणूच काडूंक शकना इवन प्रायम मिनिस्टर ते काडूंक शकना ते पयशे तांणी दाखोवंकूच ना सो हें बजेटान देर इज नो एक्सरसायज ऑफ सिरियसनेस हें टायमपासगिरी आनी तें जे कोण एक्सपोज करता ताणें ताजेर मागीर तें घालप हें आतां तुमकां सगळे इतिहास खबर आहा तें कितें जालें तें इतलें कितें जालें इतलें व्हडलें कितें जालें मिराबाग म्हणटा तें फामाद जालें मरे आं आज जस्टीस फेर्डिनंद बेल कितें म्हणटा की ताका एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट आसपाक जाय
हांवें तें विचार पसून करूं नासलो पूण एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट आसा आनी म्हजेर फाल्यां एक्शन घेतली म्हणून तो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट रातोरात रेडी जातलो. सो यू कांट हायड. गोंयची सुसंस्कृत जनतेक कळटा, तांच्या कानान वगैरे अंधभक्ताच्या कानान घालूं येता, जनतेच्या कानान घालूंक जायना. आनी हें इलेक्शन इयर ही जी करतात पळय नाटकां ती सगळीं कळटा सगळ्यांक कितें तें. म्हणजे पण ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिन्हून एक ह्या टॅक्सी ऑपरेटर तांचेर एक स्टेटमेंट केला जे आपले स्वताची इन्कम लिपोवपा खातीर ते डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक सोदिना. पळय दोन वस्तू आहा. आज म्हाका हांवें बटन दामिल्लो पण म्हाका उलोवंक दिवंक ना. डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी ॲप हाजे भितर फरक कितें कितें ते बरें घालतात मरे इंग्लीश उतर मरे तें कळ्ळें तुका ती. ताका ताणें एक नांव घालां, कोणूय म्हणटा तो मेलो, ही डायड. नाजाल्यार तुज्यान म्हणूं येता ही पास्ट अवे. इंग्लीश भाशेन ताका एक फिगर ऑफ स्पीच आहा, युफेमिझम म्हणटा ताका. म्हळ्यार सारकें तेंच उतर पूण मातशें मायल्ड, मातशें देसेन तशें. ते भशेन ताणें ॲप म्हणटा काडलां आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडला. तो म्हणटा की ताका एक एअर हॉस्टेसीन सांगलें म्हणून कितें की गोंयांत टॅक्सी खातीर आपूण फॅमिलीक घेवन येना. आतां हे एअर हॉस्टेसीन ताका हें सांगलें ना की गोंयांत टॅक्सी पॉलिसी करपाक 4 वर्सां काडून पसून तुमी असमर्थ आसा. पयर मुखेलमंत्री मिटींग घेता आनी 2 दिसांनी एसेंब्ली सेशन जाता. हें कोणाच्या कानान घालता? तुमी सिरियस जर आसा तांकां मेळा वचून उलया, एक पॉलिसी तांकां हाडून दाखया मरे. केन्ना ती अशी एक मिटींग जावन जाता ती? कोणाच्या कानान घालता हें? सगळे जनतेक खबर आहा. हांचो फक्त फोकस आहा हांचे मिटराचेर. हॅपिनेस इंडेक्स पूण तो हांचोच आहा, हांचे एजंटांचो आहा आनी हांचे थोड्या आमदारांचो आहा. सगळ्या आमदारांचो पसून ना, खूब आमदार पसून पिरंगतात तांचे. कळ्ळें तुका न्ही? ही परिस्थिती आहा. सो हें हो सारांश. So आज don't focus much on that warning. That warning is there. It is there for 24 hours. 24 hours we will try to tackle that warning. Whichever legal way or within the constitutional norms. हांवूय कालचो पयचो आमदार न्ही, सो म्हाकाय खबर आहा कितें तें. हांव सभापतीची कदर करता, सभाघराची कदर करता. I have the highest respect for this temple of democracy. And whatever that is good for Goa, we will do. ओके थँक्यू. ओके.